राजदीप नायकाचे ओ बाय ह्या गाजिल्ल्या नाटकाच्या पुस्तकाचे कला अकादमीचो अध्यक्ष आमदार विष्णू वाघान प्रकाशन केलें. पु ल देशपांडेच्या ती फुलराणी ह्या नाटकाचें हें कोंकणी रुपांतर. राजदीप नायकाची सगळ्याच उलोवप्यांनी तोंड भरून तुस्त केली. राजदीप कोंकणी रंगमाचे वयलो पयलो शतकवीर अशें कोंकणी अकादमीचो अध्यक्ष पुंडलीक नायकान सांगलें. बरयलां तें साहित्य काय आनी कितें तें तुमी ठरोवपाचें. ह्या नाटकाचे 168 प्रयोग 168 प्रयोग सबंद गोंयभर सादर जाले. लोकांनी ते मानून घेतले. आयज पुस्तक रुपान तुमच्या मदीं येता. तुमी ते कसार तुमी ताजो कस सांगपाचो. म्हालगड्यांनी जे आमचें साहित्य बरयलां तें तोलामोलाचे घडये तें आसचें ना. पूण हालींसराक खुबशे नाटककार बरयता नवे नवे. तांच्या तोलामोलाचे किंवा ताज्या परस हें नक्कीच बरें आसतलें हाची म्हाका खात्री आसा. मेलियन मदली ती एली आणि ही ती फुलराणी ही पात्रां तशी त्यांच्या पासून स्फूर्ती घेवन जरी राजदीपान केलें तरी राजदीपान हें नाटक पूर्णपणे तशें ताका गोंयकारपणाचो एक टच दिला. वातावरण भोंवतणचें, त्या पात्रांची भाशा, त्या पात्रांची सामाजीक परिस्थिती ही सगळी दाखयतना ताणें लेखक म्हणून खूब कसरत करची पडल्या हें मान्य आसा म्हाका. आनी पुस्तक पयल्यार ताची प्रचिती येता. देशात सेंच्युरी शोध जंय जाता तें दुसरें स्थान आनी खंयच न्हय. न्हय चेन्नय, न्हय दिल्ली वा न्हय खंय कलकत्ता, मुंबय फाटल्यान गोंय. ह्या देशात गोंयांत जाता सेंच्युरी शोध आनी ते जाताले काल मेरेन तियात्रांतले. कोंकणी नाटकाचे शतक महोत्सव राजदीपान सुरू केले आनी देखूनच ताका आमी शतकवीर वा सेंच्युरी किंग अशें म्हणटात. आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय घडामोडी. हो साळांतलो रस्तो त्याच बरोबर मुळगांवचो रस्तो हे दोनूय रस्ते हे मेन रस्ते खूब वर्सांची लोकांची मागणी आसली. हे दोनूय मेन रस्ते आयज गांवांतले म्हणजे ग्रामीण भागांतले मुख्य रस्ते आमचे आयज सँक्शन जाल्ले आसा आनी तेजें खरें काम आयज सुरू जाल्लें आसा. गेल्या 25 वर्सांची ही लोकांची जी मागणी आसली ती आयज परिपूर्ण जाता. खूब दिसांचे स्वप्न आसले. जवळ जवळ 25 वर्सां जाली. रस्तो आयज जाता, फाल्यां जाता. प्रत्येक जाण म्हणटलो आयज करूया, फाल्यां करूया, पूण आयज ते प्रत्यक्षात घडलेले आसा. मनीस हो खंय तरी आपल्या मदींच खंय तरी गुरफटत आसा आनी त्या हातूंतल्यान अशे बऱ्याच संस्काराची किंवा समाजाच्या जाणविकेचो जो भाग आसता तो तातूंतल्यान मनांतल्यान इल्लें मनाच्या कप्प्यान जो काही इल्लोसो जागो आशिल्लो तोय आज ह्या सामाजीक भावनेन खंय तरी खंय उरूना. गोंयांत बऱ्यापैकी बीच फुटबॉल आनी टुरिझमाचो संगम जावंक शकता अशें मत बीच सॉकर वर्ल्ड वायड संघटनेचो उपाध्यक्ष जॉन कुस्कोन मांडलें. हालींच जाल्ल्या गोंय आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल चर्चा सत्रांत तो उलयतालो. When I first met Pelé, said, somebody told me that you create the sport. And I said, no, well, we set the rules. He said, no, you didn't create because when I was a kid, I was playing beach soccer. So it was long ago. And if you look at Brazil, from the list of players of the national team, in every single team in the last 20 years, most of the players, they come from the beach.
Ronaldinho, Rivaldo, Romario, all these huge, amazing players that we see with amazing skills, they learn on the beach. Another big factor of our sport is tourism. Because it happens on the beach, and we have television all over the world, one thing that we do is we are promoting a touristic destination. If we can do an event, which is our will, and we were talking to Dr. Rufino, just do a tournament here in Goa with the Russian national team. And when they are there in Russia with snow everywhere and all these things everywhere, and they place the television channel and they see Goa and nice going things and cheerleaders and football and beaches, I'm sure everyone in Russia will be thinking like, shit, what I'm doing here. इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.